बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. बागीवंस वावाचें दुसरी चीट आवेसवर 1 वोळ 2 आनी 3 अशें म्हणटा. आमचे सोवे रिगलोले आसा आनी सासणाक आमचे सोवे रिगून रावतले त्या स्वता खातीर तुमचो आमी असो मोग करता. स्वता पोरमोणे आनी मोगान जर आमी जियेल्या देवा आमच्या बापाची आनी बापाच्या पुता जेसू क्रिस्ताची दोयालाय कोनवालाय आनी शांती आमी सदां भोगूंक पावतल्या. ह्या पवित्र मंदिरान बापाच्या पुता जेसू क्रिस्ताची दोयालाय कोनवालाय भोगूंक आयलोल्यांक सोगल्यांक तुमकां शांती आवडेता. हो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक तुमकां सोगल्यांक आमंत्रण दिता. प्रकाशनेचें पुस्तक आवेसवर 19 वोळ 1 आनी 4 अशें म्हणटा. तेन्ना स्वर्गार आसलोले व्हड उरपोंजीचो आवाज हांवें आयकलो. सर्वेस्पराक जय. देवान आमचें तारण केलें. ताकाच फावो मोहिमा. ताचीच सगली पदवी. तेन्ना 24 जाणट्यांनी आनी 4 जिव्या रोचण्यांनी शिवासनार बसून आसलोल्या देवा मुखार सासणागी पडून अशें म्हणलें. आमेन. सर्वेस्पराक जय. आमचो मोगाल जेसू ह्या पवित्र शिवासनार हाजीर आसा. आपले हात उक्ते करून आमकां वेंगोंक रावता. ताच्या मोगाची वेंग आमी भोगुया आनी सासणागी पडून ताका नमस्कार करुया. ताच्या घरांत आमी एकठांय जाल्या. ताका आमची मोदें स्वागत करूंक आमचें आख्खें जिवीत ताका वोंपूंक ताचे मोहिमे खातीर आमी वावरूंक as we gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your
This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we see. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. आमचो विशोय ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसा लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. मातेवाचे शुवर्तमान आवेसवो 14 वोळ 19. बागिवंत पावलू रोमकारांक बरोवन आपली चिटीन 8व्या आवेस्वरान वोळी 1 ते 3 अशें म्हणटा. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोवें आसा तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें जिवीत दिता त्या आत्म्याचे सुमूर्तीन पातकाचे आनी मोरणाचे सुमूर्तींतली तुमकां निवारली. मनशा सैमाची असोक्तायेक लागून जे सुमूर्ती कोडे घडोवन आसले ते देवान केले. ताणें आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सैम घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बोली जालो. सोम्या जेजू आमकां पातकां मेकळी करूंक तुवें मनशा सैम घेतले आनी पातकाची बोली जालो. पूण आमी जाल्यार आमचें पातक सोडूंक
भोव थोडे उपाय घेतल्यात. आमचें पातोक चालती जाला. देखीक गोरीब गोरजेवंतां सोवें आमी हुस्को दाखोवंक ना. तांकां आदार दिवंक आमी फाटीं सरल्यात. दुसऱ्यांचेर गाराणी घालून तांचें नांव उबयलां. आमकां तोपलोल्या कांट्याचेर आमी लक्ष घातलां, पूण आमी दुसऱ्याचेर तलवारीन वार केला तो आमी उलकून घेवंक ना. पातोक आमचें जिवीत नश्ट करता हाचेर आमी नियाळ करूंक चुकल्या. आमकां बोगोस जेसू आमची काकलूत कर. बोगसोन्याच्या मनान आमी गीत गावया. I-16 पेज 127. आमी पयलो, चवथो आनी 7वो श्लोक गायतल्या. पोल्योन म्हाका पातका आयलो जेसू सोगा, घेतलो जुल्म गोट्या गोरीब बेल्या शारान. इतलें केलां मोचे खातीर जेसू, कितें केलां हांवें जेसू पासून. इतलें केलां मोचे खातीर जेसू, कितें केलां हांवें जेसू पासून. चोडलो जेसू काल्वार, उबान कुरीस कांदार, जालो पातका बोली निर्मोल देवा शेली. इतलें केलां मोचे खातीर जेसू, कितें केलां हांवें जेसू पासून. इतलें केलां मोचे खातीर जेसू, कितें केलां हांवें जेसू पासून. मेल्ल्यांक जिवीत दिवूं जेसू आपूण मेलो,
Sorgadaichi koru Novianchi fonsalo Itle kelasu Mochi katir chisu Kite kelasu Having chisu paso Itle kelasu Mochi katir chisu Kite kelasu Having chisu paso भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन पयली चिटीन पयल्या आवेस्वरान वळ तिसरी अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोमयाच्या बापाक वाखाणुया दिनवासुया क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गीचो आपलो आशिर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो सुबामपणी देवयत आसा आमच्या जेजूक आमी आर्गां दिवंक मोहिमा दिवंक फावो दर एके घडयेक दर एका दिसाक आमचेर उपोट आशिर्वाद आनी देणी तो ओतयत आसा आमच्या कोणाच्याच मदें भेदभाव करिना पूण सुबामपणी देवाची देणी आमकां वांटीत आसा सगळीं आमकां देवाची फावो जाल्ली देणी ह्या वेळार आमी नियाळुया ताच्या नांवाक मोहिमा दिवुया फावो जाल्ली देण्या खातीर दर एका दिसाक ताका वाखाणुया तो आमचो रोचणार आमी ताच्यो रोचना ताचो मोग आमची थंय शीम मेर नासलोलो उपकारी मोनान फावो जाल्ल्या देण्या खातीर आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आभार मानुया गीत गावुया Q8 पेज 169 Q8 Gita gawon gawon nawang tuja Dorek di sawakan toliau tuka Sorves pora deva bapamcha
सर्वेश्वरा देवा बापा आमच्या तुंबो मोगल बापा मनशा कुलाक दोयाल मोवाल सोगल्या तुझ्या रोचनाक सासनाक दिनवा सासनाक मोहिमा तुका सासनाक दिनवा सासनाक मोहिमा तुका. देवाची उतर आमच्या पावलांक उजवाड. हो उजवाड घेवन आमची जिवीत लोकलोकीत करूंक ह्या वेळार आमी उबी रावुया आनी देवाचें उतर चितान आयकुया. भागवत मातेवाचें शिवर्तमान 14 वळी 13 ते 21. हें आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एके एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नोगरान धांवन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. तिनसां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटच लोकांक धाडून दी. तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वचची गरज ना. तांकां खावूंक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. आनी उरलोले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. देवाचें उतर हें. देवाची मोड उपकार. कोलकाताची भागवत मादर तेरेसा अशें म्हणटा, सगळ्यांच्यानूच व्हडल्यो वस्तू करूंक जायना, पूण ल्हान वस्तू व्हड्या मोगान करूं येता.
ह्या संवसारांत आमी जियेतना रोटी, कपडा और मकान ह्यो गरजेच्यो वस्तू. आमकां इतिहास सांगता ह्यो वस्तू कोणाक मेळनात तेन्ना झगडीं झुजां पासून जातात. आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा जेजू पोरजेक चुरचुरता. हें जेजूचें चुरचुरप न्हयच फकत एक मनशाली भावना पूण जेजूचें व्हडतेपण. म्हणजे जेजू भावनांचेर वावुरता आनी कोरन्यांनी चुरचुरे करून दाखयता. लाजार ताचो इश्ट मेलो तेन्ना जेजू दुखी जालो आनी जेजून ताका जिवंत केलो. नाईमचे विधवेचो पूत मेलोलो पळोवन जेजू चुरचुरलो आनी ताकाय जेजून परत जिवीत दिलें. जेजू कोरन्यांनी मनशाचें दूख हळू करता, ताच्या बारांतली तांकां निवारता. पांच हजार लोकांक जेजून जेवण तयार केलें. एक घडणे वरवीं आपल्या शिसांक आनी थंय एके एकसुरे सुवातेर आपल्या फाटल्यान आयलोल्या पुस्कोळ लोकांक आनी आयज आमकां जेजू कितें शिकयता काय? त्या दिसाक जेजूक एक दुखीची आनी कोणती बरीत खबर मेळ्ळोली. जुआंव बाप्तिस्ताची मरणाची खबर. ही खबर आयकून जेजू एके एकसुरे सुवातेर वचूंक भायर सरलो. पूण आपल्या फाटल्यान चलून आयलोल्या लोकांक पळोवन जेजू चुरचुरलो. शिसाच्या दोळ्या मुखार हो लोक आसलो. थंय जेवण नासलें. त्या लोकांक रावूंक ठिकाण नासलें. एकूच उपाय उरलोलो आनी तो उपाय शिसांनी जेजूक सुचयलो. तांकां धाडून दी. जेजू तशें करिना. पूण तांणी खंयसरूच वचची गरज ना. तांकां खावूंक जेवूंक तुमीच दियात. असलें आव्हान जेजून शिसांक दिलें. आमी जाणाव ताच्या उपरांत जेजू 5,000 लोकांक उंडे आनी मासली वांटूंक शिसां लागीं दिता. जेजू आमच्या सांगाताक आसल्यार आमी खंयसरूच वचची गरज ना. दुसऱ्यांचें दूख कोश्ट पळोवन आमी तांकां आदार दिवंक एक पावल मारल्यार देव आमच्या सांगाताक आसतलो आनीक आमचे वरवीं सगळें तार्यार घालतलो. आमचे लागीं कसले गूण आसात, कितली गिरेस्तकाय आसा, कितलें गिन्यान आसा ताचेर नदर मारूंक न्हय. पूण आमचे लागीं जें कितें आसा ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसल्यार आमकां कांयच उणें जावचें ना.
हे मनान दवरून सांगाती उंड्याचे मोडणेन वांटो घेवंक आमचे सुमोन गोट आनी तीर करूंक गोरचे वोतां सोवें उदार कालसान वांटूंक आमकां कुरपा सोडून घेवया. आमी गीत गावया D12 पेज 53. D12. खुशाल मोनान कालसा बोगतीन कोरिया बोसोन कोरिया चेवोन खुशाल मोनान कालसा बोगतीन कोरिया बोसोन कोरिया चेवोन ये तू जेसू आमची मोदी Samka utor civi Sabulidan din wasnici Otmiak cevon gotaici Ye kontu ciam orpon Bapak pawoyam ciboson Kushal monan kalsa bukti Korea boson Korea cevon Kushal monan kalsa bukti Korea boson Korea cevon Yetu bawa yetu boini Jesu wangda kurbetoni Bapak piliak sumur pilih Jivit satabu molaci Tukas betoi soklia kalsan It's the bosonat mia sotan Kushal monan kalsa bukti Korea boson Korea cevon Kushal monan kalsa bukti Korea boson Korea cevon या वेळार आमची कांय मागणी आमी जेजूच्या हातान घालुया. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी मिसाची बेटीचें वर्तेपण शिकोवंक दर एके बेटीन न्हयच साद्या उंड्याची मोडणी जाता पूण जेजू आपणाकूच मोडून आमकां दिता ह्या स्वताची ओळख आपले पोरचेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका. पिडीन कोश्टतल्या आमच्या भावा भयणींनी आपली पिडा एक खोरेस कसो न्हय पूण देवाक लागीं येतलो संबंद म्हूण मानून घेवंक हे पोरी आपले पिडीन जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवूंक
तांकां बापाचे बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या गोराब्यांनी सदांच मागणे आसूंक, मागण्यांतल्यान आमचे गोराबे ओकोन करून पवित्र सोबीक ओदीक देव आपोवणी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या वेळार तुज्यो गरजो, तुजी मागणी जेजूच्या हातान घाल. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी मागलोली मागणी घातलोले प्रस्न विचार आमचे. जेजू बापाची सोरी व्हरतलो आनी आमकां उपोट आशिर्वादान भरतलो हें जाणो जावन ताणें शिकयलोले मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो करुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.